मनशा गती मनशा मदलो मोर्त्या देवान आपयलोलो बितसता याचा कामसो नमान 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 दे मन्यार्या महिमा 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 मोर्त्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबय आसो. आमचे थंय आसची समर्थ आणि जनवाय आमचे न्हय बगाळ देवाचे देणे हे सत आयची देवस्तुती आमकां उगडापें करता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान हो संवसार रचून मनशाक सोर पदवेन आनी देण्यांनी भरलें. दीस वेता वेता मनशान साबार क्षेत्रांनी अभिवृद्धी जोडून घेतली. ही अभिवृद्धी मनशाक फायद्याची जावन आसा तरी मनशाक देवातान पयस व्हरता हे सत आमकां जाणा आसा. कित्याक मनीस आपणाच्या सक्ते वयर विश्वासता न्हय देवाच्या सक्ते वयर. आमचे थंय आसची सकत आनी जानवाय देवातावन लाभलेलें देणें म्हूण समजोवंक आमी सुकोवन पडटा. तर मोगाच्यानो आमचे थंय आसची सकत समर्थ आनी जनवाय देवातावन लाभलेले वर्ते देणे म्हूण ओळखून घेवंक आनी ह्या देण्या मरिफात देवा थंय आसचो आमचो संबंध घट करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो खंयचेय नवे साव आमच्या जिवितांत येता आसतना आमकां सोंसणीकाय गरजेची. त्या देखून फारिजेव आनी सादुसी केदाळा जेजून नवें शिकोवप दिवंक सुरू केलें. संपूर्णता उपादेशांक संपूर्णता दिवंक सुरू केली. त्या वेळार ते सोंसणीक जावंक नात बागार जेजू इशांत वायट उलोवंक लागले. आमच्या समाजांत आमच्या घरांनी आवय बापाय थोडे नवें शिकयतना आमकां तें वायट लागता. कित्याक आमकां तितली अनुभव आसना आनी तितली जाणवाय आसना. त्या देखून आमी जाणवाय जोडूंक आमच्या अनुभवा मुखांतर बरें शिकोवंक आमी प्रयत्न करया आनी जेजूची कृपा मागया. आमी सोंसणीक जावंक ना आमच्या जिवितांत सोडदोड आमी सोडला. एकामेकाक समजून घेवंकी विसरल्या. ह्या सर पातकांची दूख धरून ह्या मिसाचे बलिदानांत तयार जावच्याक आमची काळजां आयती करया. पातकांची दूख धरून आमी सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सुद्दां सावकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaklut kar Sumya kaklut kar Krista kaklut kar Krista kaklut kar Sumya kaklut kar Sumya kaklut kar प्रार्थया. देवा आमच्या बापा
बरें तें सगळें तुजे स्थावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी हे आमी विनंती करून तुज्या लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पाऊल कोरिंथींकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, असलो पुरतो विश्वास आमकां क्रिस्ता मरिफात देवा थंय आसा. आमचेच देखी आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्ही. आमची सगळी सामर्थी देवा थावनूच येता. ताणेंच आमकां नव्या सोल्याचे मनियारी जावंक योग्यता दिला. हो सोलो म्हळ्यार बर्फनिशी घालच्या नियमाचो न्हय पूण आत्म्याचो. बर्फनिशी घाल्ले नियम मोडून हाडटा पूण आत्मो जिवी दिता. मोडून हाडटा ते नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरां कांतून बरयले. येदे व्हड मोहिमेन ते परगट केलें की इस्रायल लोकांक मोयजेच्या मुखामळाचे दीश लावंक लेगून जालें ना. कित्याक तो परजोळ पालवण वेसो आसलो तरी ताचे मुखामळ तितलें परजळटालें. तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शस्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये. आमचे वयर गुन्या मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान कितलें चड परजळीत जायनाये. निजाखी ह्या अधीक परजळा मुखार आदीं परजळीत म्हूण आसलें तें आतां परजळ नातले बरी आमकां दिसता. तात्कालीक म्हूण दिल्लें जर इतल्या परजळान भरलेलें तर ससनाक बाळचें म्हूण दिल्लें कितल्या चड परजळान भरनाये. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांयां थळा मुखार पडून आराधन करा. खरोच तो पवित्र. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या याजकां मदें मोयजे आनी आरोन आसले. ताचें नांव उलो मारतल्या भितर सामुएल आसलो. सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलेले वेळी तो तांकां जाप दितालो. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या खांब्यान थावन तो तांचे लागीं उलयतालो. ताची कुशीकन ताचे उपादेश पाळन ताका तांणी वंदिलो. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें तांकां जाप दिली आनी जरी तांच्या गुन्यांवाक तूं शिक्षा लायतलोय तरी देवा तूं तांकां बक्षितलोय. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पवित्र दोंगरा मुखार सरपडा. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र जावन आसा. Alleluia, 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 Alleluia. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमया.
नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंता नाकात. रद्द करूंक न्ही, बागार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गीच्या राजांत निमोण म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळोवंक शिकयता, ताका सर्गीच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्तांव. ताळीदवणू बाळयाणू म्हणली कन्नड भाशेंत सांगणी आम्हा सर्वांक कळीत आसा म्हूण हांव चिंतां. कोंकणी भाशेन सांगचें तर, जो कोण सोंसणीकायेन जियेता तो सदांच बळवता. जो कोण सोंसणीकायेन जियेता तो सदांच बळवता. सोंसणीकाय जावन आसा देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें. पवित्र आत्म्याची 12 फळांची पट्टी आमी करता तर तातूंत सोंसणीकाय म्हणलें एक फळ प्रमुख जावन आसा. मुणयेचें पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 9 अशें म्हणटा, सोंसणीक मनीस वर्ती समजणी जोडटा, नाका रागार आसलो मनीस पुरतें मूर्खपण दाखयता. मोगाचे न्हू, आयच्या वाचपांचेर एक नदर मारची तर आयची दोनी वाचपां आमकां नियमशास्त्रा विशीं आमकां उगडास करतात. आनी आज जेजू म्हणटा, आपूण प्रवाद्याची शिकवणूक वा समर्थ बदलूंक येवंक ना. बगार त्या कायद्यांत, त्या समर्थेंत त्या देवाची खाकूळट आसा, देवाची सोंसणीकाय आसा, तें हांव उगडापें करूंक आयलां. देखून आमी पळयता, जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर येताना कितले फावटी ती देवाक पुरपुरतात, देवाचेर ती आड उलयतात, तरी देव तांचेर आपली खाकूळट दाखयता, बोगसाणें दाखयता आनी प्रत्येक रितीन सोंसणीकाय दाखयता. जेजूय आपल्या शिसांक अशेंच करता. ताचे सांगाता कोण ते आसले, ताचे सांगाता जेवण कर नासले, ते शीस ताका नाकारतात, ताका खुरसयतात आनी ताचे तावन पळोवन ते धांवतात. पूण जेजू आपल्या शिसांक मोग दाखयता, बोगशिता आनी आपल्या बापाची सोंसणीकाय तांकां दाखयता. आनी प्रमुख जावन मोगाचे न्हू, जेजू विरोध आसले ते मातबारी, फरिजेव, धर्मशास्त्री आनी हेर वडील जेजू केवल एक समर्थ बदलूंक आयला, जेजू कायदे बदलूंक आयला म्हूण चिंतले. पूण जेजू तांकां समजयता आनी सांगता, हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवंक ना, समर्थ बदलूंक येवंक ना. बगार देवाची खाकूळट, त्या समर्थेन देवा आसची त्या देवाची खाकूळट, सोंसणीकाय हाचे विशीं वळख दिवंक हांव आयलां म्हूण सांगता. देखून मोगाचे न्हू, आमी पळयता आपल्या मिसा वावरांत जेन्ना जेजू कोणाक भेटता, जावं दी त्या मोन्याक, जावं दी त्या कुरड्याक, थोंट्याक, जेजू सोंसणीकाय खाकूळट तो तांकां दाखयतालो. देखून जेजू बोगशिता, जेजू सोंसणीक जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत जायते कुटुंबा संबंद आमचे थंय आसात. इंग्लीश भाशेंत फॅमिली रिलेशनशिप्स म्हणटा हांव. आनी ह्या कुटुंबा संबंदांत राग, मोसोर, झगडें आसचें सहज. थोडे फावटी आमी रागार जाता, थोडे फावटी हांसून केळून आसता आनी थोडे फावटी आमी निराशी जाता. कुटुंबा संबंदांत राग येता आसतना थोडे फावटी आमी सोंसणीकायनी चलोवंक जायचें पडटा. जावं घोव बायलां मदें, भुरग्यां मदें, काम करच्या जाग्याडे आनी सगळे कडेन आमी देवाचो मोग, देवाची खाकूळट, देवाची सोंसणीकायेचो अनुभव आमी करूंक जाय. आनी केवळ आमी अनुभव करचे मात्र न्ही, आमी ते हेरांक प्रत्येक रितीन आमच्या बोऱ्याच्या प्रत्येक रितीन वडिलां कडेन सोंसणीकायेन, खाकूळटीन आनी मोगान आमी चलोवंक जाय. तर हे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता आसतना ह्या सर कुरपे खातीर उंड्या आनी वायनाकाल आमच्या काळजान दिसच्या जेजू लागीं प्रत्येक रितीन आमी मागया.
गोवांचो वंडो आनी दाकाचो वाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी रक्ता वंडो वायन बदलू जिविताचे खान आमकां दी म्हूण पारता सर्वेस्परा देवा दिनवासा तुका उदरपणान दिला हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैपासान ते घे म्हूण आमी प्रार्थिता माया मोगन आमी जियोंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिव माया मोगन आमी जियोंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र देवा सर्वस्व मानून घे बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपता ह्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोफे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन दी सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षांनी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तीर बरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्तासो गोट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगटता तुझे
आमच्या सौम्या जेजू आमी आद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आणि तुजे इश्ट गतींत अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारबुरे देवाचे मये सांगाती भगेवन जुजे तिचो निश्कळपती भगेवन धर्मदूत आणि सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दिसान दीस आमी सोसणीक जावंक. सोसणीक म्हळ्यार सतत बोगसूचे म्हाकाच आनी हेरांक आनी सतत प्रयत्न करचे म्हज्या जिवितांत म्हजे थंय जाल्ले सुखी हुमटून काडूंक आनी बरें जावंक. हें जावच्याक आमी जेजूची कृपा मागून जेजूनच शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सूर्य तू उजवाड फांगताय, जिवीत मोजे नंदन करताय. जिविताक वरा कुल्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया, दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलांय तें जेवण खाण आमच्या पिडेक वखद ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे सोलोंक आमकां घटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोफे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. सांग झाडा तुजी दर्या वेळेरी, दोनी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशिता. पागी मनशाचो सोमिया हांव येता. सोलून तुजी संगीत आयकूंक आशिता. कर म्हजो पाटलो. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं आमकां. वंशुची करवेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.